आयचे पयले वाचप इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले घेतला. इजायस प्रवादी ह्या वाचपान जेरुसल्या विशीं बाकीत कोत्ता. एक दीस जेरुसलें नवें आनी पोरजोळीत जातलें. जरी पृथ्वीमेर आनी पोरजांचेर काळोख आसतलो तरी जेरुसल्याचेर सर्वेस्पराची मोहिमा फांगतली. न्हयच फकत इस्रायल पोरजां जेरुसल्याक देवाक भेटूंक व बोजूंक येतली, पूण विदेशी जुदेव न्हय तिवूय पयस तावन येतली आनी गिरेस्तकाय खेरीत भाशेन भांगार धूम हाडून देवाची स्तुती गायतली. आयचे दुसरें वाचप सांत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटींतलें घेतलां. ह्या वाचपान सांत पावलू देवाच्या एका गुटाची खबर कोत्ता. ह्या गुटाची खबर आदल्या पिणकांच्या खंयच्याच मनशांक मेळ्ळी ना, पूण ह्या गुटाची वळख देवान आपल्याक दिली म्हूण सांत पावलू सांगता. हो गुट म्हणल्यार न्हयच फकत जुदेवांक, पूण जुदेव न्हय तांकांय विदेशांक शुभ वर्तमाना उद्देशी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान दायज फावो जाला थंय क्रिस्ताचे कुडीचे सांदे जाल्यांत आनी तांकांय देवान आदी केल्ले भासावणेंत वांटो आसा. आयच्या मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 3 मुखी पात्रांची हेरोद, धर्मीक फुडारी आनी विद्वान तांची वागणूक बाळका जेजू सोबें कशी जाली ती आमकां आयकूंक मेळटा. हेरोदान बाळका जेजूक सोबें राग द्वेसाची वागणूक दवरून सोम्या जेजूक नाकारलो. असली वागणूक आमी सोडून दिवंक गरज. जेन्ना म्हज्या मोगाचो कोण एकलो पिडेन पडटा वो मोत्ता, वो म्हज्या वावरांत म्हाका येस मेळना, वो म्हज्या कुटुंबान कश्ट आडखळ्यो येतात, देवान म्हाका सांडलोलो कसो दिसता, तेन्ना म्हजी वागणूक सोम्या जेजू सोबें हेरोदा भाशेन रागाची जाल्या काय? धर्मीक फुडाऱ्यांनी बाळका जेजू सोबें बेपोरवेची वागणूक दवरून सोम्या जेजूक नाकारलो. सोम्या जेजूचे शिकवणेची म्हाका वळख आसा, पूण ताची शिकवण ना जिवन बेपोरवाची वागणूक हांवें दवरल्या काय? मिसाचे भेटेंत भोव पवित्र साक्रमंतान सोम्या जेजू खरेपणी हाजीर आसा, पूण म्हजी वागणूक हांगा बेपोरवाची जाल्या काय? विद्वानांनी साश्टांगी पडून बाळकाक नमस्कार केलो. विद्वान गिरेस्त मनीस, ते आपले गिरेस्तकायेक साश्टांगी पडून नमस्कार करिनात, पूण बाळकाक नमस्कार करून आपली भांडारां ताचे मुखार दवरतात. साश्टांगी पडून नमस्कार करप म्हणल्यार सोमी जेजू म्हज्या जिविताचो राजा आनी दोनी म्हूण वळखून घेवप, म्हजें जिवीत ताच्या हातान समोरप, ताच्या उतराक पाळो दिवन दुसरी वाट नोसोवनेची वाट दवरप, आनी आमी जिवी नोकेत्र जावन जांकां सोम्या जेजूची वळख ना तांकां सोम्याची वळख दिवन तांकांय सोम्याशी हाडप, जे परी सांत पावलून केलें. आपलें व्हडलें दान बाप मनशाच्या हातान घालता, ताचे वरवीं शांती कुशालकाय खरें मेकळेपण ताचो मोगाचो सांगात भोगूंक आपलो पूत आमकां तो दिता. तर आमचें कार्य आनी जबाबदारी वळखून घेवन जेजूक परगटूंक आमी गोवाय जावंक दरेकल्या पासत फावो ती कृपा आनी बळ ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया.